इश्टानो आयच्या माणकामती कार्यावळींत तुमकां हांव खासा झुजे सांगाताक माई मोगाचो आनी उर्बे वरीत येवकार दिता. एक पालकाचो अखंड खांबो इतल्या पासत म्हणटा की जायतीं वर्सां जालीं ह्या पालकाचेर तो झुजता आनी आपले बऱ्यांतलो बरो तियात्र लोकांक दिवपाचो प्रयत्न करता आनी आयज जायत्या वर्सां चिंतलेलें ताचें सोपोन हें पुरें जाता. एक बरो तियात्र हें काळीज मोगाचें हो तियात्र लोकां मुखार ताणें हाडला. आयच्या कार्यावळींत तुजे बाब तुका माई मोगाचो आनी उर्बे वरीत येवकार. खरेंच एके भुमिकेंत तो भितर आसा आनी हे भुमिकेक लागून तो ह्या तियात्रा वयर आमकां कितें सांगता तें आमी आयकुया. हो तियात्र बरोवंक हाचें कारण म्हणल्यार एकूच. हांवें पयलें टिनेज भुरगीं मोगान पळोवन आपलो जीव दिवन आपलो संवसारूच कवर करतात. ती मोगान पडटना ती तांचो मोग रोमियो जुलियटाक सोर करतात. रोमियो जुलियटूय मरोन गेली. जरी तर म्हजो तियात्र पयलो जाल्यार यंग जनरेशनांनी ह्या टिनेज लवर्सांनी ती जीव दिवंक केन्नाच पावची नात. ह्या तियात्रांत हांवें दाखयलां मोगान पडोवन तांच्या मदेकांत फूट पासून पडली जाल्यार ह्या संवसारान कशें जियेंक जाता पळय तें. हातूंय म्हजो एक कॅरेक्टर तियात्रान हांव बोटीर आसतां. हांव बोटीर आसतना म्हजें गर्लफ्रेंड सगळीच ग्रेस्के आपल्याच्या नांवार करून ते हांगासर दुसऱ्या लागीं काजार जाता आनीक हांव ह्या संवसारान जियेतां आनीक हांव बरो जाता. बरो जावन हांव दुसऱ्यांकूय बरी वाट दाखयतां. खरेंच जुजे हो तियात्र कितलो तेंप जालो हो तियात्र तुवें तुज्या काळजांत आनी मनाक शिजयलोलो? जायतोच तेंप जालो. म्हज्या पायचो लास्ट 1986 हांवें तियात्र केलोलो रेंदेर जागे. ते उपरांत कोणाकूय हेल्प करूंक जायतोच येतालो. जायत्या जाणांक हांवें हेल्प केला तें सांगोना. पूण एज अ माय ओन प्रोडक्शन सोसात एंटरटेनर्स हाचे आसऱ्या कालो म्हजो पयलोच तियात्र हें काळीज मोगाचें. हे काळीज मोगाच्या तियात्रांत हांवें जायतेच भाग दाखयल्या. माय पायचो मोग, मागीर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडाचो मोग, विदीन द टच अप ऑफ दी सगळे मोग आहाय ते हांवें डिस्क्रायब केल्या. हे काळजान आमगे कितू मोग आहाय ते हांव दाखयतां आनी ताका लागून हांवें टायटलूच दवरलां हें काळीज मोगाचें. जुजे इतली सारकी गर्दी पडल्या, बाजारांत गर्दी पडल्या, फेस्ताक फेरी बसता ते भाशेन तियात्र भायर सरल्यात. तरी आसतना हे गर्देंत भितर हो तियात्र घेवन तुका मुखार वता आसतना कांयच अडचणशी जावंक ना? जायत्योच अडचण्यो जाल्यो. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हजो मेस्त्री आसलो तो देखून ताका ब्रासाकूच हात लायनाका म्हटला. बाब मॅक्रोयान म्हाका भरपूर हेल्प केलो. 3 दीस आसा म्हटल्यार हांवें मॅक्रोयाक हाडलो. आनीक आर्टिस्टूय जायतेच मातशें स्क्रिप्टींग हार्ड लागता अशें म्हणून शिंगोंक पडटा म्हणून जायतेच पुल आवट जाले. एनीवे नो प्रॉब्लम. फकत एकूच म्हजो सिंगर म्हाका येवंक मेळोंक ना म्हणटा तो बाब रॉकी डायस. तो मातशें दुयेंत जालो. हेर सगळेच म्हजे आर्टिस्ट आसात. म्हाका आर्टिस्ट आनी भरपूर तेंको दिल्लो आसा. तशें सिंगर ऑल बॅक स्टेज आर्टिस्ट एवरी वन हेल्प मी लॉट. जुजे सारकें आसा तें सांग. सगळे कांतोरिस्ट तुका तुज्या मना प्रमाणे मेवले? होय. हांवें तांकां तियात्र काडचेच पयलें सांगलेलें आनी ते म्हाका मेवले. आनीक हे पार्टींतली जी विनोद आसात, कॉमेडी आसा, हाचेर थोडो बहुत तुवें अभ्यास केला आसतलो? अभ्यास केला. हांवेंनूच तो तांकां प्लॉट दिला. हांवें कॉमेडियनाक सगळ्यांक चापोवन हाडले आनी सांगातान बसून आमी प्लॉट केलो. जुजे तुजो पयलो शो जाल्या उपरांत लोकांनी तुका कितें म्हटलें? पयलो शो जाल्या उपरांत म्हाका जायतोच लोक मेळोंक आयलो. फोनूय जायतेच लोकांनी केलो. म्हाका एकदम बरें दिसलें तें सावर्दे हॉलांत तो म्हणूंक लागले जायतेच तेंपान आमकां एक बरोसोच बरो तियात्र पळोवंक मेवला म्हणून. तेन्ना म्हजी उमेद आनिकूय वाडली आनी आयज म्हजो तियात्र मडगांवच्या वसऱ्यान जाला. आनी चडांतले चड म्हटल्यार म्हजी बायल म्हाका हे फावटी भरपूर सपोर्ट करता. खरेंच कारण ह्या कुटुंबाचो आमकां सांगात आनीक सहकार चड आनीक चड गरजेचो. तुजी सगळे शब्द हाडल्या. एक टॅबलेट आसा ती सकाळींचो नास्तो जालो म्हणून ही सिरप आसा ती दनपारचें जेवण आनी ती कॅप्सुलां आसात. ही कॅप्सुलां आसा ती रातचें जेवण तूं म्हजो कोणूच न्हय. तुवें म्हाका दोतोरा शिकयलें आनी आतां म्हाका ही वखदां हाडून दिलीं. म्हजे लागीं तुका पिवंक कांय ना रे म्हज्या पुता, कांय ना. म्हाका तुजें बेसांव दी. म्हजे माय म्हाका बेसांव दिलो म्हणून. जशीबाई खरेंच जितले पावट हांव तुका मेवता तितलेय पावटी नव्या भुरग्यांक माणकुल्यांक आमी हात दितात, बोटाक धरून चलयतात. ते भाशेन ही तुजी आयज पिराय जाली तरी आसतना ही संवय तुजी वचोंक ना. तर हें काळीज मोगाचें. खरेंच हे मोगाच्या काळजान
तुवें हें सगळें आपणायलां तर ह्या तियात्राचेर झुजेच्या तियात्राचेर तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव सांगूंक सोदतां हो भुरगो बरो टॅलंटीड. ताणें आपणाचो वावर ही उमेद आसली ती भायर काडल्या. आनी जेन्ना म्हाका ताणें फोन केलो जशी बाय आपणाचें तियात्र आहा आपणाक मातशें तूं जाय, हांव खरें बिजी आसलें म्हणजे फुडलें तियात्र आसतलें. पूण हांवें ताका सांगलें तुजो पयलो तियात्र बाबा, ओके चल हांव हां, पूण मागीर मातशें हें तहें जाल्यार एडजस्ट करूंक हें जातलें वय म्हटलें ताणें. पूण कितें आहा ह्या नव्या भुरग्यांक म्हणटात ते हे बाबडे आपणाची आर्ट आहा ती दाखोवंक चिंतात पूण तांकां सोयीक मेळना. आनी आमी तर तांकां हो सोयीक दिलो, बरे भाशेन आमी तांकां आदार केलो जाल्यार व्हडलें कांय ना. हें म्हजें बाग असल्या धाकट्या भुरग्यांक फाल्यां केन्नाय तर आमी केन्नाय मोत्तेल्योच, पूण हे मोनाक आमी तांकां पयलीं आमी तयार करूंक जाय. हो पाळक आमचो ताणें सांबाळून दवरूंक. खरेंच जेसीबाई केन्नाय आमी पळयतात खंयच्याय एका कलाकाराक आमी बूक करूंक गेले जाल्यार तो पयलीं विचारता म्हजे बरोबर आनी कोण कोण न्हेसता आनी त्या उपरांत तो डिसायड करता की ह्या तियात्रान आपूण न्हेसपाचो काय ना. हांवें तशें म्हाज्या भुरगेपणाचार हांवें केन्नाच तशें करूंक ना. आनी आतां पिराय जाली, आतां आनी करून आमी खंय वयतल्यो. आतांय म्हाका तें करूंक नाका. पूण हांव म्हणटा आमचे कलाकार जे आसात ह्या भुरग्यांक तेणी आदार दिवंक जाय. पयलीं सुवातेर तांकां बाबड्यांक हॉलां मेळनात, ती हॉलां पळय दिवपाक तांकां कोणें आदार करूंक जाय. तेणें आपणाचो वावर पळय केला तो दाखोवंक. आनी खरोच हो जुजे बाबान बरो आपणाचो वावर तेणें केला आनी सगळे नवे कलाकार ताका बरे बरे टॅलंटीड हांव ताका वाखाणणी दिता म्हाजी. हें काळीज मोगाचें ह्या तियात्रांतले विनोदी कलाकार म्हजे बरोबर आसात. तांचे लागीं आमी थोडी भासाभास करुया. आनीक झुजेचो हो तियात्र तांचे बरोबर लोकां मदें हो कसो वेता जावं तांकां ही कॉमेडी करूंक तांकां हे विनोद करूंक कशें आवडटात हें आमी जाणून घेवया. कॅनी कांय सांगचो ना? एक्चुली कितें अशें म्हणटा म्हणजे तियात्रा वयरी म्हणजे तियात्रां एक्टींग करपाक हो रायटर डायरेक्टर आनी आमगे बरो फ्रेंड तो तेका तियात्रां एक्टींग करपाक म्हाका जायती उमेद भोगता आनी हांव हॅपी तेका तियात्रां एक्टींग करपाक. पळय पूण हातूंत कितें तरी वेगळें दिवपाचो तुमी प्रयत्न केला? वेगळें म्हणजे मेन ती कितें लोकांक हांसोवपाक जाय तें हांसोवपाकूच जाय. पूण तेणें आपल्यागे स्टोरींतल्यान कितें तरी वेगळें घेवन येयलां. ही विनोदी भुमिका पयले सुवातेर तुका कितली आवडटा? म्हाका सारकी आवडल्या म्हणजे चेडवाचो रोल दिला तेणें म्हाका झुजेन. म्हाका बरें दिसलें सारकें उमेदीन कोता हांव आनी म्हाका डिफरंट रोल आनी कॉमेडी देखून आमगे सारकी डिफरंट अशी मांडावळ केल्या. बरी मांडावळ आमची बरी जाल्या. हे कॉमेडींतले विनोद कॉमेडी जी करता आसतना ही उतरां घालता आसतना एक क्षमांची भुमिका तूं करता जावं एक मांयची भुमिका तूं करता तर ही भुमिका कितले उमेदीन तूं करता? म्हाका हांव उमेदीन म्हणजे म्हजे हांव ऑडियन्साक 100% दिता. जे ऑडियन्सांक तर लायक जाता जाल्यार हांव जिखलो नाजाल्यार हांव थंयच उरतलो. पूण म्हाका दिसता आमी जी कॉमेडी पळय आमी चौगोय पण कितें कोत्तात तितून म्हाका दिसता ऑडियन्स कितें तरी थोडें तरी घरा घेवन वयतलीं आनी हाजे वयर बरेंच हें जालें. आमचे तियात्रान आमी कॉमेडी वगेनिटी बी कांय करिना. आमचें सारकें सिंपल आमी नॅचरल कितें तें करता सगळें. पळय आतां जी कॉमेडी जाल्या जी कॉमेडी तुमी केल्या ती पयल्या उपरांत लोक तुमकां जायत्यो ताळयो मागतालो. हाचेर तुजी कुशलकाय? आज आमी चड कुशालकाय भोगता कित्याक आमकां जायते कडेन आमचो शो जाला, आमकां जायती शाबासकी मेवल्या. हेज्यावन बरी आमी कॉमेडी करूंक दुसऱ्या तियात्रान आमी नाचोन बरी कॉमेडी करतले म्हणून आमी हे भास दिता. तर ह्या विनोदाचेर हे कॉमेडीचेर तुजें सांगणें कितें आहा? म्हजें सांगणें एक वतियात नाचो म्हाका खूब उमेद भोगली. कारण म्हाका ताणें 3 भाशेन हें दिलें कॅरेक्टर आनी तिनूय भाशेन म्हाका हे उमेदीन हांवें करूंक म्हाका बरी संदी मेळ्ळी. ह्या आदी निमाणो तियात्र तूं खंयचो नाचला तुका उगडास आसा? ना पूण हांव जायते हेळां नाचलां खेळांनी. पूण म्हजो पयलोच तियात्र. पळय त्याच पासत आमी तुका शाबासकी दितात. तर तूं विनोदी भुमिका कॉमेडी करता तर ह्या झुजेच्या तियात्रांत हें काळीज मोगाचें हाचेर तुका कितली कुशालकाय मेवता?
म्हाका जायती खुशालकाय मेळटा. म्हाका ह्या तियात्रान एक्टींग करून जायती खुशालकाय मेवल्या. म्हाका बरें दिसता ह्या तियात्रान एक्ट करूंक. तुजी कुशालकाय? ॲक्च्युली इट इज म्हजो मेन रोल जावन आसा. सो दर्शकांक आमचे जे व्युअर्स आहा आमचे एक्टींग स्किल्स दाखोवपाक, प्लस जायते भाशेचे स्किल्स, नॉट ओन्ली द सिरियस रोल, म्हणजे नेगेटीव रोलूय आसता, ताची सगळे डिफरंट कायंड्स ऑफ रोल दाखोवपाक आमकां खूब खुशालकाय भोगता. सो पिपलाक लोकांकूय कळटा आमचे भितर टॅलंट जो आसा तो. खूब खुशालकाय भोगता. आनी तूं कितें सांगूंक सोदता की ल्हान भुरगीं तियात्रांनी न्हेसत जाल्यार तांकां तांची बरो फुडार आसा तांकां. बरो फुडार आसा. या बाप्पा मागे लोकांचे दूध काढता म्हाका विकचे पडटा. आमचे दुधाचे बिझनस एकदम बरें चलता. गोरवांक पोसतानाचे दूध विकून पयशे व्हरून बँकांत घालता. गोरवां गांवांक लोकांना वचून रस्त्यार बसता. रस्त्यार बसल्यार कितें जालें आमी व्हरून तांकां रस्त्यार बसयना. मोनजाकूय सोरूय बसतेली हें कित्याक करूची दिना. रावपाक तांकां गोठो वाचलोलो म्हणून रुंबांना कित्याक सांगोना. पयशे मेवता म्हूण रुंबाड्याक दिला गोरवाचे चिंतून. हें काळीज मोगाचें. ह्या तियात्रान तुमी न्हेसतात, ह्या तियात्रान तुमी तुमचीं कांतारां म्हणटात. म्हणटच हो तियात्र न्हेसता आसतना तुमची खुशालकाय म्हाका सांगची नात? आमकां खूब खुशालकाय भोगता ह्या तियात्रान नाचोंक, कित्याक जायते आमकां बरें बरें शिकोंक मेवता. एक्टर आहा आमचे बाय जेसी, तेवूय आमकां जायते बरें बरें सांगता. जायते बरीं बरीं कलाकार आहाय तिवूय सांगताय. तूं कितें सांगूंक सोदता? म्हाका तियात्रान नाचोंक बरें दिसता. सगळीं आमकां म्हणल्यार बरीं अशें करून बरीं आमकां हें कोत्ताय, मोग दिताय आमकां आमचो. ह्या आदीं केन्ना तरी तूं तियात्रान न्हेसलां? हय, आमी निंदे बांदराक नाचलां. मागीर आनी लगा पिटर ओशन. खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता तुमच्या डॅडीन जर एक तियात्र काडलो जाल्यार तुमकां आनीक अदीक संदी मेळपाचो चान्स आसा. हय हय झेरून. डॅडी आमचो तियात्र कोत्तालो पयलो, आतां कांय कारणां लागून आतां करिना तियात्र. सो म्हाका दिसता ह्या फुडें कोत्तलो असो म्हणून. डॅडी आमची सगळीं कांतारां आमची सगळीं डॅडीच बरयता. तर ह्या फुडें तुज्या मुखार आनीक तियात्र आयले जाल्यार तूं तियात्रान फकत कांतारांच म्हणटलें काय एक्टिंगूय करतलें? एक्टिंगूय करतलें. हांव एक्टिंगूय बीन कोत्ता. ह्या फुडें कोत्तलें आमी एक्टींग कोत्ता, सिंगींगूय तशें. आमी बरी रूच हाडटलो जाल्यार चिमटी भर आमकां मीठ घातल्या उपरांत ताका बरी रूच येता. जायत्यो वस्तू घालपाची गरज आसना. तेच भाशेन विक्टर तूं जायत्याच्या तियात्रांनी एक मीठ कसो वावुरता. आनीक आमी जेन्ना कांतोरिस्ट, आमचे कांतोरिस्ट भाव जावं विनोद जावं पार्थीस सगळे एकठांय आयल्या उपरांत हो जो तियात्र आसा तो बरो रुचीन लोकां मुखार वेता. तर हें काळीज मोगाचें, हाचेर तूं कितें सांगूंक सोदता? तियात्रान हांव एक्टिंगूय करिना, पूण एकूच कांतार म्हणटा. आनीक हें कांतार कोणूय तर आमच्या एका आर्टिस्टाचेर आठापलेलें आसा. आनीक ह्या आर्टिस्टान म्हाका जायतो दुखयला. दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार आमी आर्टिस्ट आज लोकांक कांतारांतल्यान, आमच्या एक्टिंगांतल्यान वा आमच्या कॉमेडींतल्यान बरी मॅसेज दिता. जाल्यार जेन्ना आमी बरी मॅसेज दिता ती आमी पयले सुवातेर आमी शिकोवंक जाय. विक्टर बाबा, हालींच्या दिसांनी आमी जायतें पळयतात पालकार नाका जालेलें येवंक लागलां. जे भाशेन आयज तूं कित्याचेरय एक वायटाचेर निशेध मारता जाल्यार ताका कसलें तरी कारण आसा. आनी ह्या कारणा उद्देशी तूं हें लोकां मुखार, परचे मुखार तूं मांडटा. तर हो तियात्रिस्टपणाचो वावर असोच मुखार गेलो जाल्यार आमच्या तियात्र पालकाक बाधा येवचो ना? बाधा येतलो, पूण सद्याक आमी सारकें रावंक जाय. आमी सारकें नासतना दुसरो चिकलान आसा म्हूण ताजेर फातोर मारूंक उपकारो ना. तुज्या असल्या स्टार मनशा बरोबर एक सेल्फी? आयस थँक्यू. हय, खरेंच हें काळीज मोगाचें. आनीक ह्याच मोगान हांव तुज्या मुखार तुजे विचार ह्या तियात्रा वयर आयकूंक सोदतालो.
पयली सुवातेर म्हाका ते हें काळीज मोगाचें हो टायटल जेन्ना तेणें पेपरार एड घातलो तेन्ना हांव चिंतूंक पडलो हो हें काळीज मोगाचें कितें दाखोवपाक सोदता जुजे. म्हळ्यार जेन्ना हांव प्रॅक्टिसीक गेलो तेन्ना तेजी स्टोरी तेजो रायटअप आनी हें काळीज मोगाचें हय तिची स्क्रिप्ट पळोवन हांव खूब खुशाल जालो आनी हांवें ताका सांगलें जायते मोगाचे तियात्र जायते जाणांनी बरयल्यार पूण हो तुजो तियात्र एक काळीज एक काळजांत कितें आसता तें लोकांक दाखयतलो आनी खरें तुजी बरी स्क्रिप्ट आनी म्हाका तेजी स्क्रिप्ट आवडली. लोकांनी हो तियात्र येवन पळोवचो. हें काळीज मोगाचें काळीज म्हणटा तें मोगाचें कितें तें पळोवपाक लोकांनी येवचें. आपल्या कामाक वेता वेळ मोजीचो खेळ हो खेळ तरणाटो तिचेशी येता विचारून गोट्याची खबर आयकून गाळ सांगता दुखी जाता गाणी दोळे भरून दुकानी तरणाटो परत वेता तरणाटो परत कित्याक गेलो काय काळजाक जाले हाय नांवूय सांगोक ना कोण तो भोंवोक ना वयता आयलो काय कोट्टा तोरये वायट काम सोडून दी मोड आसा जायते उपाय वोसांत आसले तुडूक काडून दिले जायत पोचली दिसाय. तूं म्हाका कितें सांगचो हांव तुजें सोदूंक ना. अरे इश्तिगा कळ ना आ तेगे एक बाब आहा जाणट आणि ते बाबा बसून नाशली माजलो आहा तेगे बाळ नवरा जालो तुकला तुमरे तुकला तेगे आपले नवरे सोडा आता बाळ नवरा एक पिन मेले बाळ सारकें नवरो एक पिन मेला सारकें तूं म्हाका सोद सांगता सोद तुजी काय खबर ना ते काढताय अरे हेजी दांडा पळो तूं हंडा पळ मग सांगीर बरें तुका तूं कोणाक दांडा पळो सारको ती चुपचाप पळ बरें तूं. कॅरेक्टर आर्टिस्ट कसो तूं लोकां मुखार तुजी एक वेगळी भुमिका तूं सदांच दिवपाचो प्रयत्न करता. जावं तो कसोय तो घांटी आसूं जावं भैया आसूं कोणूय आसूं तर ह्या तियात्रांत तूं लोकांक कितें दिता. ह्या झुजेच्या तियात्रान खरें सांगपाचें म्हटल्यार हे तियात्रान डिफिकल्ट ही भुमिका करूंक कित्याक हे तियात्रान हांव बिजनसमॅन व्हडलो बिजनसमॅनाची भुमिका करता. हांव नको ही म्हजी भुमिका लोकांक बरी लागल्या वो लागोंक ना कित्याक आयज लोक आमचे असले बारीक एक्टरांक कोण क्लेपां मारना पूण ही म्हजी भुमिका आनी कोणें केली म्हणजे एक सिनियर एक्टरान जाल्यार लोक ताका मानून घेता पूण म्हाका जाल्यार दिसना ही म्हजी भुमिका हांवें आयज केल्या बरी लागल्या ना ती. सिनो तूं तुकाच कमी कित्याक लेखता. ना जरी तर तेच आयज सिनियर म्हणटात जावं फामाद आर्टिस्ट म्हणटात जाल्यार तांणी ह्या आदी असली भुमिका करून ते वयर सरोंक ना. चल्ले ते पूण तुका खबर आहा तेवतून हांव मारयूक नासला. हांवें तेच्याय तियात्रांत जायते नेगेटीव रोल केल्यात जावं भाकाराचे न्हय भाकाराचो केला हांवें पूण तरी आसतना हांव इतलो वयर सरोन काला पडलो आनी आमचे असले मनशांचो कोण खबर घेना ताका लागून आतां हे तियात्रान म्हाका जुजेन स्पेशल तो म्हाका मेळोंक आयलो आनी ताणें म्हाका सांगलें असली भुमिका तूं कोत्तलो काय म्हणून. हांवें सांगलें म्हजे लागीं जाता जाल्यार कोत्ता कित्याक हांव मातसो बारीक दिसता आनी स्टेजीर तितलो सबोन वचना अशें म्हाका दिसता ताका लागून हांवें म्हटलें. जांकां सगल्यांनी सोडलीं तांकां प्रुडंट मिडिया आसा आनी प्रुडंट मिडिया उदेशी हो तुमचो वावर आसा तो लोकां मुखार वेता. देव बरें करूं. जो फ्रँक खूब वर्सांनी परत आमची भेट जाता. आमी बरोबर न्हेसताले तियात्र म्हाका उगडास आसा निमाणो आमी पास्कल रोड्रिगीसाचो तियात्र न्हेसल्यात त्या उपरांत ना तर परत जायत्या वर्सांनी तुका तियात्र न्हेसता आसतना तुजी खुशालकाय तुजी उमेद सांगशी. म्हजी खुशालकाय म्हणीत जाल्यार आमी पयले प्रेम कुमाराक आनी सगळे सोजा हांव रॉबिन वास तांकां नाचतालो आनीक सियाल वारीस तांकां पूण म्हाका उमेद नाचपाची जुजेन म्हाका दिलो चान्स आनी आतां म्हाका दुसरोय दिवपाचो आहा हांव जाणा
पूण म्हजी सगळी कांतारांची म्हणपाची ही पार्ट. पूण हो तियात्र तुका कसो लागला? हो तियात्र एकदम बरो लागला म्हाका. तुझी प्रेम खाला पडून फुटली बाबा. शिष्य मामा माझ्या जिवीतच फुटला. तुया फुटली जाल्यार कितें जालें? तो सोडलो ना बाबा. चल आमी महासणाला बद्याची केक कातूया. ना शिष्य मामा हांव म्हजी बद्याची केक काटूचो ना. म्हाका लग्नाक कोणी हाडला? तुवें? ना. तरी तूं म्हजो कितलो मोग करता. तिणें म्हाका लग्नाक हाडला पूण एक दीस पासून ती म्हजी कोगेक येना. तरी तर ती म्हज्या डॅडा सांगाता हाडिना. हांव तिका केन्नाच म्हजी मामा म्हणचो. शारुनबाई खरेंच खूब बरें दिसता. जायत्या तियात्रांनी आमची भेट जाता आनी जायत्या तियात्रांनी तूं न्हेसता तें पळोवन, कारण तुवें एक पालकाक वेगळे तरेची वेंग मारल्या. तुजी भुमिका, कालची भुमिका आनी आयची भुमिका हातूंत जायतो फरक आसा. एक पॉलिश आर्टिस्ट कशें, बरें आर्टिस्ट लोकांक मानता तसली भुमिका तूं कोत्ता, कॅरेक्टरान भितर येता आनी तुजी भुमिका लोकां मुखार हाडटा. हें काळीज मोगाचें हो झुजेचो तियात्र पयले सुवातेर तुका कसो लागला? म्हाका झुजेचो तियात्र एकदम बरो लागला. बरो देखीचो तियात्र ताणें बरयला आनी सदांच हांव ताच्या खेडान नाचता म्हणटूच ताची बरोवप म्हाका एकदम बरें लागता. तशेंच ताचे कंपोजींग, कांतारां म्हाका बरीं दिसता. तुका दिसता की लोकांनी हो तियात्र येवचो आनी पळोवचो, तर ज्या लोकांनी तो तियात्र पळयला कोण तरी तुका भेटला? आतां स्टार्ट जाला म्हणटकूच आयज आमची जायतीं जाण आयलेलीं आसात. तूं म्हजे बरोबर म्हजो गांवभाव ऑगस्टीन आसा. खरेंच म्हाका उमेद भोगता की ताचे लागीं थोडे प्रश्न करून जाणा जावन घेवपाक. तियात्र म्हटलो काय ना, तूं खंय तरी काळोखांत आसा तो उजवाडांत येता, तेच बरोबर जे काळोखांत आसात तांकां तो उजवाडांत हाडटा. म्हणटच हें काळीज मोगाचें ह्या तियात्रांत तुवें कितल्या जाणांक उजवाडांत हाडलें? हें काळीज मोगाचें हातून एक 8वी तरेची लिखणी आसा आनी ही लिखणी हांवें आदींच फुडें केन्नाच पळोवंक ना. म्हणटच आमच्या बाबजोतेन एकदम बरी बरयल्या आनी जायत्या जाणांक हांवें संदेश दिला ह्या तियात्रा वयर. तियात्र वचोन पळोवचो आनीक डायरेक्टराक तशेंच एक्टरांकूय उर्बा हाडची. आनी हे तियात्रान हांव बाबा अंबाजीचे सेटिंगांत हांव वावर कोत्तां. हातून वावर कोत्ता आसतना म्हाकाय उमेद येता. हांव वावर कोत्तां खरो, पूण म्हाका वचोन थंयसर एक्टींग करूशें दिसता आनी एकदम बरें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता आमी सांगातान तियात्र काडलो तेन्नाच तुका पयलो चान्स पडटलो ही माचयेर तुजी भुमिका करूंक. हें तुजें सारकें. आदींच म्हाका आनीक ऑफर आयिल्ली आसा, म्हणजे आमचो गोपाल भांगी सर हाणें आपल्या कोंकणी नाटकान एक कॉमेडी इन्स्पेक्टराचो म्हाका रोल दिला आनी आदी हांवें ताच्या नाटकान हांवें पार्ट केला आनी ह्या फुडें हांवें ह्या आदीं जायते तियात्रांनी हांव नाचला. हय, खरेंच खंयच्याय तियात्राक आमी गेलो काय ना, हिरोचेर आमी पयली नदर मारता, पूण आमचे हे कार्यावळींतल्यान हिरो निमाणो येता. कारण हो तियात्र एक वेगळे पद्दतीचो. हें काळीज मोगाचें. ह्या झुजेच्या लेखनीक तुका एक बरी संदी मेवल्या. तुजो जो रोल आसा, कॅरेक्टर आसा, तो लोकां मुखार बरे भशेन मांडपाची तुका संदी मेवल्या. हातूंत म्हाका दिसता हांव चुकलो ना. सारकें? होय, सारकें सारकें. जुजे म्हाका 10 वर्सां जालीं हांव जुजेच्या सांगाता आसा, खेळ तियात्रांनी वा दुसरे मुविजांनी बीन. जुजे सारको रोल एक्टरांक पळोवन बरयता. सो ताणें ह्या तियात्रान देखून सारको रोल तो म्हाका सूट जाता ते भाशेन बरयला. म्हणटच तुवें तुजें सगळें काम सोडून ह्या तियात्राक वेंग मारलेली आसा. होय, हांव म्हज्या कामाक लागून हांव खंयच्या तियात्रान वचना, पूण जुजेक हांव केन्ना नाम बुडपाक जायना.
हांव जाणा त्याच पासून हांवें तुका हो प्रश्न केला. एक बऱ्यांतलो बरो कलाकार, बऱ्यांतली बरी भुमिका करता, पूण आयज असले मनशाची आमकां चड आनी चड गरज आसा. तरी पूण पोटा पासत खंय तरी आपले बिझनेस तो सांबाळटा आनी तोय बी चडशे तियात्रांचें जावं म्युजीक जावं सावंड सिस्टम हो सगळो वावर ताचो तो लोकां मुखार हाडटा आनी तियात्रांनी गरज पडटा तेन्ना हिरोची भुमिका करता. खरें जुजे तुज्या जायत्या कलाकारां बरोबर हांवें भासाभास केली आनी एक दर एकल्याच्या तोंडांतल्यान हीच उतरां भायर सरलीं की एक अवघड अशी स्क्रिप्ट, पूण तुज्या मनान ही सोंपी स्क्रिप्ट जे भाशेन समाजान जें कितें जाता तें तुवें वेव्हारांत हाडपाचो प्रयत्न केला आनी बरे भाशेन सुरंगायलां. तर जुजे वेतां वेतां निमाणें आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव नवोस तियात्रीस म्हळ्यार हांवें म्हजो पयलो बॅनरान अंडर द सोसायटी एंटरटेनर्स हो म्हजो पयलोच तियात्र. आनीक हांव लोकांक एकूच सांगूंक सोदतां, आमचो तियात्र एक गांवांनी जावचो, एक भुरग्यांनी पळोवचो आनीक ह्या तियात्रांतल्यान बरेंपण कितें आसा तें तुमी व्हरोन तुमच्या जिवितान लावचें. जे भाशेन जुजेन सांगलां ते भाशेन आयचे जे तरणाटे आसात ह्या तरणाट्यांनी ह्या असल्या तियात्रांक वेंग मारपाची गरज आसा, कारण ह्या तियात्रांतल्यान तांकां जायती सजमणी ताणें दिवपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. म्हणटच जुजेच्या नांवान हांवूय तुमकां परत आमंत्रीत करता की हें काळीज मोगाचें हो तियात्र तुमी येवचो आनी पळोवचो. जुजे तुवें तुजो वेळ म्हाका दिलो आनीक म्हज्या सांगाताक तुजे सगळे कलाकार उलयले ते पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी बाब तेवतान तुकाय आनी बाब साव्यो तुकाय काळजाचे कला आयकतान तुमकां देव बरें करूं, देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच जुजे सांगाता आयची माणका मोत्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. सकाळी फुडें पेपर वाचोंक जारान झगडी झुजा, कोणाक मारलो कोणाक हारलो हें सगलें कितें जालां. बॉम्ब घालून काबार केली कितलीच गोंय